तुम्ही तुमचे फादर तुमचे डॅडी म्हाका दिसता टॅक्सी चलयताले. सो फ्रॉम लायक खूब मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान तुमी वयर आयिल्ले एक अशे व्यक्ती आसा. सो कितें आशिल्लें, कारण तुमी खूब यंग एजीचेर तुमी बिझनस सुरू केलो, आनी फर्स्ट बिझनस होच आशिल्लो काय तुमी आनीक कितें सुरू केल्लें? ना कशें आशिल्लें, म्हजो जल्म म्हापश्यां खोर्ले आनी बापूय टॅक्सी चलयतालो, येलो ब्लॅक टॅक्सी. सो घरान आमी 5 भावंडां, आवय बापूय आनी म्हजो आजोय आशिल्लो आमचे बरोबर. सो बट ह्या 5 भावंडां भितर हांवूच मातसो वेगळ्या भशेचो आशिल्लो. एक म्हणजे ऑलवेज स्मायलींग, दुसऱ्यांक हेल्प करप, लायव्हली, एन देवान जे कान आनी दोळे दिल्या पळय आमकां न्ही, तातूंत भितर मनशान पळोवचें, निरीक्षण करचें आनी समजून घेवचें आनी बऱ्यो गोश्टी आयकच्यो. सो ल्हानपणा पासून हांव मातसो ओवर एक्टीव आशिल्लो. आय यूज टू फील द प्रेझन्स ऑफ द सिच्युएशन. आय यूज टू रीड द फेसीस ऑफ माय फादर. कित्याक केन्ना तो जर भाडें मेळनासतना आयलो जाल्यार अपसेट आसा जाल्यार म्हाका कळटालें की ताका आज भाडें मेळूंक ना म्हणून. आनी जर मेळ्ळें जाल्यार तो 2-3दां हॉर्न मारीत येतालो सकयल्यान. सो म्हाका कळटालें की ताका आज भाडें बरें मेळ्ळां आनी हेज अर्न्ड वेल. एक ल्हान आसतना म्हजो नेचरूच वेगळो आशिल्लो, जो नेचर एज ऑन टुडे हांवें उरला म्हजो. मे बी इट इज माय बॉर्न क्वॉलिटीज आय हॅव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरंट्स. आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट हांव सारस्वत विद्यालय सरकारी शाळेंत शिकला हांव. आनी सारस्वत विद्यालयान मागीर 5वेन गेलां. एक्चुली अप टू 4th स्टँडर्ड आय एम मराठी मिडियम, आनी अप टू ग्रॅज्युएशन पर्यंत सुद्दां हांवें मराठी सब्जेक्ट आशिल्लो म्हाका. बट नेबरांक हेल्प करप, कितें तरी कार्य करप, हें म्हजें एक काम. कितें तरी कांयच ना. म्हणजे म्हाका याद आसा, हांव ल्हान आसतना गोठो करतालो, एक्झिबिशन लायतालो, शेजाऱ्यांक आपयतालो आनी आठणे घेतालो पळोवपाक. सो दीज आर ऑल मार्केटींग स्ट्रॅटेजीज वीच आय लर्न दॅट टायम. खंय खंय वचून रेंव हाडप, बागान वचून रेंव हाडप, मागीर ताजो गोठो करप, या एक्झिबिशन करप, काल्याक गाडयो घेवप. म्हणजे ज्यो गाडयो हांव पळोवंक नाशिल्ल्यो लायफान, आनी जी गाडयो इन्क्लूड आमच्या समोर निला वयनीचें आवयलें घर, म्हणजे श्रीनिवास देवप्याचें आवयचें. सो ती मर्सिडीज हांवें थंय पळयल्ली आनी पिक्चरांनी खूब वेळा अमिताभ बच्चन यूज करतना पळयल्ली. पण हांवें केन्ना तेन्ना चिंतूंक नाशिल्लें की हांवूय म्हज्या लायफान 2 मर्सिडीज घेवन यूज करून विकतलो म्हणून. सो हार्डवर्क, सिन्सियरिटी. सो आय वॉज ऑलवेज लायव्हली चायल्ड. आय यूज टू फील घरान कितें तरी प्रॉब्लम आसा, आनी प्रॉब्लम एकूच आसतालो, इज फायनान्शियल प्रॉब्लम. सो एट दॅट जंक्शन ऑफ टायम कितें करप हो म्हाका व्हडलो प्रश्न आशिल्लो. कित्याक आमी 4-5 भावंडां टोटल, आनी तातूंत भितर आमी व्हडलीं जावंक लागलीं, एज वाडपाक लागली. सो ऑटोमॅटिकली थिंग्स वर व्हेरी डिफरंट. सो सारस्वतान आयलो 5वेन. म्हाका याद जाता, हांव बापाय बरोबर कोंबड्यो पोसतालो, शेजाऱ्यांक हांव 2 रुपयांक 8 तांतयां हांव वचून घालतालो. हो म्हजो एक कार्य कसो आशिल्लो. सो देर आय हॅड लायकींग फॉर मनी. एवरीबडी लायक्स मनी, पण कश्टान जे पयशे जोडटा पळय ताका वालोर आसता. दुसऱ्याचे पयशे, म्हजे पयशे अशें म्हणून कांय अर्थ ना. कश्टाक पर्यायूच ना. आनी त्याच एजीक म्हाका 7वेन आसतना शाखेचेर मनोहर पर्रीकाराची वळख जाली, अवधूतबाईची वळख जाली, संजय वालावलकार. सो थंय म्हाका खुबश्यो गोश्टी शाखेचेर शिकपाक मेळ्ळ्यो, आनी ते म्हाका ऑब्जर्व करताले. हांव कसो हें करता, कसो केन्नाच कोणा बरोबर वायटपण ना आज पर्यंत, एज ऑन टुडे. कोणाचो द्वेश ना म्हाका. पण परिस्थिती गंभीर आसल्या कारणान कोणाचोच हेल्प नासतालो. वाड्या वयल्या लोकांनी आमकां हेल्प केलो. दलाल फॅमिली, सायडीक बोबे फॅमिली, कुशीक मंत्रवादी फॅमिली, राव फॅमिली, आनी हांव त्या सगळ्या फॅमिली मेंबराचो आनी त्या वाड्यार हांव सामको लायक कसो, गळ्यांतलो ताईत. सो दे यूज टू टेल मी, प्रदीप फ्री आसा मातसो, हय आज सुटी आसा, म्हाका मातशें सुंगटां हाडून दिता, हे म्हाका मातसो बाजार करून दिता, हे मातशें म्हजें दळण हाडून दिता. सो अगेन हियर कम्स मनी मॅटर एंड द मार्केटींग स्ट्रॅटेजीज वीच आय लर्न फ्रॉम देर. खबर नाशिल्लें म्हाका की केन्ना हांव LIC ऑफ इंडिया हातूंत जॉयन जातलो, हांव इन्शुरन्स विकतलो आनी हांव टॉप पोजिशनार पावतलो. बट हार्डवर्क, सिन्सियरिटी ब्रॉट मी टू दीस लेवल.